मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. शेवटाक ट्रकवाल्यांचे दाले जाले जड. पिळगाव दिवचले वेदांताचे ट्रक लागले धावपाक. सांजे 3:30 सुरू जाली मीनखण येरादारी. ट्रकवाल्यांनी मानले आमदार मुख्यमंत्र्यांचे उपकार. गोंयकारांच्या पूर्वजांची मालमत्ता लुटपी परत गेलो पळून. कॉन्स्टेबलान लायलो हातभार. क्रायम ब्रांचीच्या हातात चोराची तुरी. बेताले कुंकळे नेटान चल्ला हिल कटिंग. थळाव्यांनी आपयले पुलिसांक. पुलीस पावचे आदी 20 ट्रकवाल्यांच्यो फुज्ज्यो. नो डेव्हलपमेंट झोन म्हण जाहीर करा दोंगर, मागला कुंकळकारांनी. आणि आता याची कोंकणी खबरो विस्तारान. वेदांतान पिळगावच्या शेतकारांक खूप बऱ्यो ऑफरी दिल्यात, पूण त्यो ते घेवपाक पळयनात. शेतकारांनी येरादारी करपाक दिवची अशें मागपाक परत आयज ट्रकवाले सरकारी यंत्रणेकडेन गेले. पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मीन येरादारीक ग्रीन सिग्नल मेळ्ळे. खण खात्यान ट्रक येरादारी करपाक परवानगी दिली. सांजे ट्रक धांवडावपाक सुरवात जाली. दिवचल पिळगावच्या वेदांता खणीचे येरादारीक लागून तयार जाल्लो प्रस्न सुटावो जावचे बदला दिसान दीस केसांचो गुटलो कसो जायत चल्ला. शेतकार, कामगार आणि ट्रकवाले असे दोनूय गट डेप्युटी कलेक्टराक मेळ्ळे. मामलेदाराकडेनय उलयले, आमदाराकडेनय उलयले, मुख्यमंत्र्यानय आश्वासन दिले. तरीकय हे कुवाडे सुटपाचे नाव घेनासले. आज तेंका ग्रीन सिग्नल मेळ्ळे. सांजे 3:30 सावन ट्रक धावपाक लागले. गेल्या 12 वर्सां आमी त्रास काडलेले आसा. आमकां ट्रकवाल्यांक म्हणटा ते कसलोच म्हणटा ते सोर्स ऑफ इनकम बाकीचे हेट मायनिंगचो हेचे सोडून आमकां कांयच नासले हेचे. तरी आसतना खंय तरी आमी बाबा हें करून बाबा ह्या विशय असो कसो आसलो. प्रत्येक फावटी जेन्ना जे आतां थोडे कामगार भायर आसा पळय, त्या कामगारांक पयलीं भितून आसले पळय, त्या टायमार आमी सुद्दां ह्या कामगारांक सगळ्यांक सपोर्ट करून आमी म्हणटा ते तशेंच 2 म्हयने म्हणटा ट्रान्सपोर्ट बंद दवरलो. कित्याक तेंचे डिमांड पास जावनी हें तें करून. आतां ते पास ते जाले, सगळे जाले तुमचे हेजेर. तुमकां वेवस्थीत तुमची सॅलरी चालू आसली, सगळें चालू आसलें. आनी आतां जेन्ना मायनींग स्टार्ट जालें पळय, तेन्ना तुमची परत तुमी म्हणटा ते 8 मार्गान म्हणटा ते आपले डोके वयर घालपाचो प्रयत्न केल्लो आसा हेजेर. म्हाका एक तेंची तुमच्या माध्यमांतल्यान एक विनंती आसा हेजेर की तेंच्यांनी आपले जे कितें प्रश्न आहा पळय, कंपनी रिप्रेझेंटेशन आसो, सरकारा दरबारी आसो, हेचेर व्यवस्थीत मांडून म्हणटा ते खरोच हो विशय निर्णय जो घेता तो सगळ्यांच्या हिताचो निर्णय घेयात, जेणे करून ह्या बिचोलीच्या लोकांचो, मयाच्या लोकांचो जो आहा पळय हे सगळे डिपेंडंट आसा हेचेर. कित्याक आमी ट्रकवालेच आसा अशें ना, की ताच्या उपरांत ट्रकवाल्याच्या उपरांत तेचेर बाकीचे जे सोर्स आसा पळय सगळे सरावंडिंगचे हेचेर ते तांकांय तेचो फायदो आसा हेचेर. आनी हो असो फायदो करून घेवपा खातीर प्रत्येक तेंच्यांनी विचार करचो. आमचो स्वता प्रामुख्यान आमचो ट्रकवाल्यांचो, कामगारांचो, सगळ्यांचो विचार करचो आनी जो कितें निर्णय आहा तो योग्य निर्णय तेंच्यांनी घेवचो हेचेर. डिपार्टमेंटासून पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन हें म्हाका तेचेर कॉन्फरन्स ताका ट्रान्सपोर्टेशन हें फक्त प्रोविजनल हें दिलां तेंच्यांनी हेचेर. आनी तेच्या उपरांत पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाची तेंचे सगळे नॉर्म्स पाळून जाल्यार दिले जाल्यार मायन्स डिपार्टमेंट जाल्यार मायन्स डिपार्टमेंट ताका परमीट दिताले ट्रान्सपोर्ट करपाक ओवर ते सगळे. शेवट तेच इम्पॉर्टंट आसा न्ही आमकां हेचेर. तो जर मेळ्ळो न्ही जाल्यार नक्की आमी ट्रान्सपोर्ट करतले. हांव म्हणटा तेंच्यांनी जे वेवस्थीत मॅनेजमेंटा कडेन जावं सरकारा कडेन मिटिंगा खूब जाल्यो. हे आतां म्हयन्या भितर मिटिंगा खूब जाल्यो, पूण निमाणें सोल्युशन कांय नाही. आयज एक डिमांड जाता, फाल्यां दुसरो जाता, परवा तिसरो जाता. सो तशें सोल्युशन येवचें ना. हांव तांकांय रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी एक फर्म डिसिजन घेवन तेंच्यांनी हे मायनींग चालू करपाक हातभार लावचो आनी आमकां ही मायनींग चालू करून मेळोंक. कंपनीन तांकां ऑफरी खूब दिल्या, बऱ्यो ऑफरी दिल्या, पूण त्यो ऑफरी घेवपाक रेडी ना. आता तुम्ही डेप्युटी कलेक्टर कडेन गेले, तेंच्यांनी कितें म्हटलां? तेंच्यांनी सांगलां की आयज तेंची कितें तरी एक सोल्युशन काडुया. आपणाक एक होप आहा की कितें तरी हितून सोल्युशन येतलें.
मजगती शुक्रारा खण माल व्हरपी ट्रक एका वेगळ्या मार्गावयल्यान धावपाक सुरवात जाली. 3:30 सुमार खण माल व्हरपी सुमार 40 ते 50 ट्रकांची येरादारी जाली. ताका लागून ट्रक धनी संघटनेन मुख्यमंत्री आणि दोनूय आमदारांचे उपकार मानल्यात. आयकात सुभाष किनळकाराक. आयज जो ट्रान्सपोर्टेशन सरकाराच्या माध्यमांसून सरकारान मध्यस्थी करून आयज जो ट्रान्सपोर्टेशन जाल्लो आसा आनी जो मायन्स डिपार्टमेंटान आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आमकां जो दुसरो रूट जो मेन रोडानसून जो ट्रान्सपोर्टेशन दिला तेजी आयज सांजची 3:30 सुमार ट्रान्सपोर्टेशन जाला. एक 40 ते 50 गाडयो आमच्यो भरोन गेल्यो. हांव खरोखरच गोंय सरकारचे मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद सावंत डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचो आभारी आसा. तशेंच आमचे दोनूय आमदार तशेंच सरकारी जी यंत्रणा आहा यांच्या माध्यमांसून आयज जो सुरळीतपणे जो आमचो जो प्रश्न आसलो ट्रक मालकाचो तो प्रश्न आयज सुरळीत सॉल्व जाल्लो आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आणि सानिका नागवेकर. चोर घरां लुटतात अशें आमी आयकलां, पूण गोंयांत ते दुसरे पातळेचेर पावला. चोर गोंयकारांच्या पुर्वजांची मालमत्ता लुटतात दिसा उजवाडाक. एक मुखेल आरोपी 4.5 वर्सां आदी पळून गेल्लो. 26 नोव्हेंबराक SITन धरिल्लो सुलेमान खान परतून पळून गेलो. पळयात गोवा 365 ची डिटेल न्यूज. आतां आमी आसा ते रिबांदर क्रायम ब्रांचान. सो क्रायम ब्रांच सायबर क्रायम ते सगळे हिंगाच रिबांदर आहा. आनी आतां तुमकां म्हाज्या फाटल्यान दिसता ते हो क्रायम ब्रांच पुलीस स्टेशन हो हे रिबांदर. सो आतां तुमी आयकलां आसतलें हिंगा लास्ट नायट एक एक्यूज फ्रॉम हे पुलीस कस्टडीन सोडिया हिंगा गेलो पोवन गेलो. सो आतां हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क हिंगा तो पोवन गेलो पळय तो. सो आतां मेन तुका सांगपाचें म्हणल्यार हिंगा क्रायम ब्रांचान ह्या कस्टडी आहा ती ह्या देरा कडेन सोडिया अबावट 50 मिटर्स भितर आहा. सो भितर आनी तेज्याहून पयले मदें हे बिफोर 50 मिटर्स आनीक जायतेच ऑफिसां आहा आनी तेच्या उपरांत हिंगा भितर हे पुलीस कस्टडी आहा. सो आतां हे ते कस्टडीन सोडिया एक एक्यूज तेका राती एका आमकां इन्फॉर्मेशन मेवल्या त्या प्रमाणे एका IRB पुलीस कॉन्स्टेबलान तेणें तेका हेल्प केलो तेका कस्टडींतलो सोडपाक. आनी तो आतां हिंगा भितर सोडया हे सायडींतल्यान सोडलो पूण तेका हे सायडीन सोडया भायर हाडूंक ना. सो भायर हाडलो तो तेका दुसरेच फाटींतल्यान ती आतां आमी खंयच्यान ते तुमकां दाखयता. हे घडणुकेक लागून चौकशी आणि निमाणो परिणाम हाचे विशीं सगळे कडेन दुबाव निर्माण जाला. खाना आड नोंद जाल्ल्या जायत्या मालमत्तेच्या फटवणूक प्रकरणांतल्या एका प्रकरणात ताका अटक केल्या. अशा 3 प्रकरणात आणि उत्तर गोंयच्या 2 प्रकरणात ताका सोदताले. ताचेर खुनाचेय आरोप आसात आणि फाटली 4.5 वर्सां तो फरार आशिल्लो. त्या कॉन्स्टेबलान तेका ते सायडींतल्यान हाडूंक ना फ्रॉम इन फेस ऑफ पुलीस स्टेशन ऑफ क्रायम ब्रांच. पूण तेणें तेका फाटल्यानतल्यान ते सायडींतल्यान वसो तेका भायर हाडलो. हे सायडीक भायर हाडून हे गेटींतल्यान तेणें तेका भायर येलो आनी भायर व्हरून तेणें त्या कॉन्स्टेबलान आपणाचेच बायकीचेर तेका बसोवन हे सायडींतल्यान तेका सामकोच तेका खंय वचपाक जावो तो आतां खंय गेलो तो आमकांय सामकी खबर ना. पूण तो तेजेच बायकींतल्यान तोच पुलीस कॉन्स्टेबल IRBचो तोच तेका घेवन गेलो आपणाच्या बायकीन. आतां हिंगा मेन क्वेश्चन मार्क म्हणल्यार हो IRBन तेका सोडलो कित्याक आनी हो IRB एक कोहल्यास. सो हेजेर आमकां कोण येता एक आमकां असो डावट लागता. हो IRB हो एक वन ऑफ द न्यू बॅच पुलीस कॉन्स्टेबल आनी हे पुलीस कॉन्स्टेबलान अशें दिसता पयशांचे आशेक कित्याक तो बेश्टो सोडचो ना तेका कसलोय पुणी ऑफर दिलो आसतलो आनी हे पयशांचे आशेक तेणें तेका सोडलो. सो पयशांची आस आतां तेका कित्याक लागून जाली हे क्वेश्चन जावंक जाता. आतां आमी तुमी आयकलां आसतलें हिंगा जायते जॉब स्कॅम जाल्ले आहा. लाखांनी पयशे दिवन हे पुलीस कॉन्स्टेबल वो पुलिसेन कोणी जॉयन जाल्ले आसा. सो तांकां ती आस जाल्ली आसता आपणाचे पयशे आपूण भरतलो कशे. सो आपूण पयशे कावर कशे करतले एक म्हाका दिसता अशें तेका एक ऑफर मेवलो आसतलो ते कितल्याच लाखांचो वो क्रोड्सांचो कोण जाणा. सो त्या ऑफराचेर तेणें तेका घेवन गेलो कित्याक इट इज नॉट व्हेरी इजी एक कॉन्स्टेबल आपणाच्या बायकीन बसोवन एका एक्युजाक वत्ता एका क्रिमिनलाक लँड स्कॅम इतलो क्रोड्सांचो केल्लो तेका वत्ता. गोंयांतले जायते जमनी हडप घोटाळ्याच्या प्रकरणाचो कथीत मास्टरमाइंड खान काल राती गुन्यांव फाट्याच्या लॉकअपांतल्यान IRB हवालदाराच्या आदारान पळून गेल्लो.
पुलिसांनी दिले माहिती प्रमाण गार्ड ड्युटीचेर आशिल्ल्या IRB कॉन्स्टेबल अमित नायकान सकाळी सुमार 2:30 वरांचेर सुलेमानाक ताब्यात घेतिल्ल्यान भायर काडलो आणि स्वताची मोटरसायकल वापरून गुन्यांव फाट्यावयल्यान ताचे वांगडा पळून गेलो. गोवा 365 खातीर विन्सन रोझारियो, डायलन रॉड्रिगेस आणि मुझेफ शेख. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बेताले कुंकळे हिल कटिंग चल्ला. वेगवेगळ्यो मशिनरी हाडून बोल्डर फोडल्यात. थळाव्यांक खबर कळ्या उपरांत तांणी पुलिसांक कळीत केले. 20 ट्रकवाले खंय पळून गेले. कांय मशिनरी थंयच उरल्या. सरकारान हो दोंगर नो डेव्हलपमेंट झोन म्हण जाहीर करचो, नाजाल्यार 15 दिसां भितर दोंगर गायब जातलो आणि लोकांचेरय गांव सोडपाची पाळी येतली. थळाव्यांनी भंय उक्तायला. आज आमी आसात ते कुंकळेचे बेलाते म्हणटा थंय आसात आणि ह्या बेलातेंबेर आज फाटल्यान आमी तुमकां दाखयतात की कशें करून हिल कटिंग करून हांगा बोल्डरी फोडपाचें काम जें आसा हें कशें करून चालू आसा तें आमी तुमकां दाखयतात. त्याच बरोबर हांगा मशिनरी आसा, ट्रकय आसात. जेन्ना आमी हांगा पावले त्या टायमार खंय तरी तांकां वास लागलो की कोण तरी हांगा येता म्हणून आनी थंयच्यान हे ट्रक हांगचे गायब जाले. आमी इतलें सांगतात फाटल्यान कशें डिस्ट्रक्शन जाता तें पळयात. हांगा बोल्डर फोडपाची मशिनरी हांगा आसा, ड्रेजिंग करपाची मशिनरी हांगा आसा आनीक हेजे खातीर सद्या कुंकळे गांव जो आसा हो धोक्याक येयल्ले कडेन आसा. कित्याक हे जर डोंगर अशें करून जर कापून उडयले जाल्यार आमचो नेचर जो आसा हो काबार जातलो. हांव सांगूंक सोदता की हे काम एक 15 दीस ते 20 दिसां चालू आसा. आतां जेन्ना हेवी ट्रक्स वयताले लोड आमची घरा मुखारल्यान आनी हे गांवच्यान थिंगा तेंगे बोर्ड आसा एक कोंकण रेल्वे म्हणून आनी आमचे नजरे पडले ते आमकां कितें दिसलें बाबा कोंकण रेल्वेन कसलें काम घेतलां आनी करता म्हणटे आपणे वेवस्थीत करता विथ लायसन्स आनी अप्रूव्ड सगळें. सो आज थोड्या लोकांनी व्हॉट्सएपाचेर आज घातलें कुंकळे गांवांत बाबा अशें अशें चलता. सो हांवें म्हणलें आज वचून पळोवया कितें जालें तें. आनी इवन हांवें आमचे कुंकळे लोकल MLA फोन करून सांगलें अशें अशें जालां एक कडेन चलता बरोबर वचून पळय. सो हांव एक मुगे 5-6 जाणां हांवें ह्या वटेन कित्याक ह्या वटेन कोण पावना पळयल्यार हे मशीन चालू आशिल्लें आनी हिंगा जवळ जवळ 15 ते 20 ट्रक आसले. वी हॅव इन्फॉर्म द पुलीस सायटीचेर येयले कित्याक भितर आमी पयलीं येवपा जायना पुलीस सायटीचेर येयले. आनी आज हें पळयलें जाल्यार हो एनवायरमेंट डिझास्टर. हे बोल्डर पळय तूं, हे बोल्डर हे हेवी फातर जे आसा हे खंयच्यान आनी हिंगा डंप करपा जायना कित्याक हो रोड ना हिंगसान येवपाचो. सेकंड थिंग थंय एक तूं बोल्डर फोडपाक एक मशीन पळयतलो थंय दिश्टी पडटा तुका. सो हे आतां हे कोणाक खबर आसतना जाता काय खबर आसतना जायना हो एक मोठो प्रश्न. सरकारान ऑलमोस्ट कुंकळे गांवांत डिझास्टर चालू केल्लो पयलीं आनी चालू आसा. आमचें उदक पोल्युशन जावन आमचें उदक वारें आनी आतां ही माती ही काबार करता आनी फक्त कुंकळ मेळटा ही माती फोडपाची बोल्डर करपाची. हिंगा तूं डायरेक्ट पळयल्यार हिंगा कळटा बाबा ही डंपिंग माती न्हू म्हण. तेंचो एक मनीस सांगता ही डंप केले माती म्हण. हे बोल्डर खंयच्यान हाडले हे डंप जावपाक शकता आनी हे तुगे कळटा हे दांत लायला त्या भशेन हे सगळी कटिंग करून हो आतां हिल आख्खो म्हाका दिसता आनी 15 दिसान ना जातलो. हो हिल 15 दिसान ना जातलो. आतां लोकांनी एक विचार करपाचो बाबा आमी प्रश्न कोणा कडेन घालपाचो आमगेलो आयकपी कोण आसा. सरकार तरी ओगी आसा. ह्या गांवाक लास्ट असो एक टायम येतलो की कुंकळकारांनी
गांवकारांनी कुंकळकारांनी हो जागो सोडून वचोन हिंग भायले लोक येवन सगळे बसतले हो टायम येयला आनी हेजेर हांव आनी म्हगे काय विचार तूं कितें कंप्लेन बी कितें दिले कडेन आसा तेचेर पुलिसांक आमी फोन केल्लो ओवरऑल आमी कंप्लेन दिला फोनाचेर आता आमी रिटर्न दितले सगळे फोटोग्राफ सगळे घेऊन आनी जी हिंसान माती व्हेला पळय तेजेर एक थरली इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय बाबा माती व्हरून खंय घालतात कुंकळी एक बाबा एक कसले कॉज आसा थंय घालता एक वेगळी गजाल विथ परमिशन हे तुमी येतले दोंगर खरपितले दोंगर काण व्हरतले डेव्हलपमेंट करपाक म्हणटले जाल्यार हे बोल्डर येदे व्हडले दोळ्यान पळोवपाक शकता केदी फातर ते हे फातर फोडला आमी हिंगा कुंकळी बोल्डर फोडिल्ल्याची कागाळ आयल्या उपरांत आपणे जेईक इन्स्पेक्शनाक धाडलो कारवाय जातली नगराध्यक्षान सांगले एक्शन आमी घेयले म्युनिसिपालिटीन घेवपाक आमकां प्रॉब्लेम कांय ना आमी रिपोर्ट काडले आनी टावनान धाडले मेन म्हणटा टावन न्हू ते हे आमी कोत्ते टावनान प्लॅनिंग धाडटा तेका धाडपाचो धाडपाक कित्याक ते सांगता आतां कितेंय जाता इंडस्ट्री कॉपसान एक्शन जाता पयले आनी मागीर कांय ना ते सापा जायना मागीर कितें जाता हे लोकांक मदीं कितें जाता आज एक्शन जाता आनी फाल्यां कांय आवाज जायना म्युनिसिपालिटी वगैरे रावता सगळे वगैरे रावताय म्हणटाय म्युनिसिपालिटी कांय खबर आसना पयलीं सगळे हे दोंगर फणटाय ते आमगे कांकणा मडी म्हणून आहा कांकणा मडी ती तेंगे प्रायवेट आसलेली ती कांकणा मडी लोकांनी आमगेल्या दोंगर म्हणून बंद केली तशें करून हिवूय जावपा जाय सगळ्याचे एकूय हेजे एक्शन जावपा जायना सगळ्याचे जावपा जाते हे व्हड मेशीन असो कायला सांगे आनी ते फोण हे कोताय हे म्हणून दोंगरून वता ते पळय आतले इंडस्ट्री हेचे ते फोटाय ते फातर माती म्हणल्यार माती दिसना ती हेचे कोटा थंय त्याचो ब्रेकर लायलो थंय तो सो तुका इंजिनियरा डायरेक्शन दिले कडेन आसा सकाळ म्हणून दिलाय वसन एक्शन जावपा जाय न्हू गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी ओमकार देशप्रभू गावठण खांडेपार वॉर्ड 2 सर्वे नंबर 176 बेकायदेशीर रेंव खणप मोठ्या प्रमाणात चालू असा रातच्या वेळार पंपाचो वापर करून रेंव बेकायदेशीर काढून ट्रकान येरादारी करतात थळाव्यांनी सांगला पळयात पुराय बातमी रेंव माफिया कडल्यान बेकायदेशीर रेंव खणपाचो वावर चालू आसा रेंव खणप आनी बेकायदेशीर रस्तो बांदपा आड थळावे कागाळी करपाक लागल्यात केतन भाटीकारान कुर्टी खांडेपारच्या वॉर्ड 2च्या सर्वेक्षण क्रमांक 176 रेंव माफिया कडल्यान बेकायदेशीर रेंव खणपाचो आरोप केला रेवेचो व्यवसाय पारंपारीक लोकांक करपाक दियात केतन भाटीकारान मागला आज खांडेपारा वाठारांत सर्वे नंबर 176 जंय न्हंयकडे म्हणटात आमी धडेर म्हणटात थंय इतली झाडां कापप चल्ल्या रस्तो थंय तयार जावपाक लागलो हांगा फोंड्या वाठारांत इतले रस्ते वाट लागिल्ले आसा पण त्या रस्त्याचेर कोण उलयना पण थंय कोणाक सँड माफिया खंयच्या सँड माफियाक जे म्हाका दिसता थोडे कोण एक दोन मनीस आहा ते स्वता ट्रकाचे ट्रक घेता जेसीबी घेता 16-15 ट्रक केला म्हाका ताजेर ईडी आनी सीबीआय घालपाक जाय त्या लोकांचेर कारण पारंपरीक मनीस जो खांडेपारचो रिती काडटालो तो आज गोर गरीब जायत चल्ला पारंपरीक मनीस जो आज खांडेपारचो हे काम करतालो तो गोर गरीब जायत चल्ला आणि लास्ट टाइम म्हाका एविडन्स विचारिल्ले वी हॅव कम विथ द स्ट्रॉंगेस्ट एविडन्स आमी काल ताजेर भुरग्यांनी बागा आनी गांवठाणच्या भुरग्यांनी ताजेर कंप्लेंट घाल्ली आहा गोर गरिबांकूय गव्हर्नमेंटान रेती काडपा दिवची आमी रेतीच्या बंदीचेर ना जशें हांवें सदांच सांगलें हांव पे पार्किंग करूं नाका म्हणना पे पार्किंग सिस्टमॅटीक करा म्हणटा त्याच प्रमाणे रेतीचो धंदोही पारंपारीक लोकांक करपाक दिया पारंपारीक लोकांक तो धंदो करून तांचे पोट वाडपाक दिया पारंपारीक लोकांच्यो पंदरा तुमी बंद करता पारंपारीक लोकांक तुमी त्रास करता गोर गरिबांक तुमी त्रास करता आनी कोण तरी दोन माफिया तयार जाल्या त्या माफियाच्या नांवार हो धंदो चल्ला हे सगळे आरोप निराधार आसात पंचायतीत बेकायदेशीर रेंव काडपाचो कसलोच वावर चालू ना आणि अशें आसल्यार ते आरोप करपी लोकांनी सिद्ध करचे सरपंचान मागला तशेंच बेकायदेशीर रस्ते बांदपा संबंधात पंचायत मंडळ तपासणी करतले ताणें उतर दिला आमकां कंप्लेंट मेळ्ळा तेजेर आमी इन्स्पेक्शन करतले म्हणजे थंय रेंव चालू आसा कितें आसा तें आमी ऑफिशियल वचून पळयतले बागा म्हणटा ते हय म्हणजे एक कितें सर्वे नंबर घातला पळय थंय 176 पळयतले पूण एज हांव खांडेपारा रावतां पूण म्हाका आतां म्हणजे खांडेपारान खंयच रेंव चालू ना खांडेपारान
त्या आतां जर कोण म्हणटा एविडन्स आपल्या कडेन आसा कितें आसा न्ही तेणी ताका एक सांगपाक सोदता हांव तेणी ते फोटो बिटो दिवच्या पेक्षा थंयच वचोन ते सायडीर वचोन खंय रावतालो आसा पळय ती खंय एक मिडिया जाल्यार तेणी दाखोवची इतलेंच म्हणटा की खांडेपारा हांव खांडेपाराचो जाल्यार खांडेपारा खंयच राव चालू ना अशें आरोप आसा की सक्शन पंपूय लावन काडटा अशें म्हणून आरोप आसता जे आरोप आसा पळय तेंच्यांनी ते प्रूव करपाक जाय न्ही खंय सक्शन पंप लायला खंय कितें लायला न्ही तर म्हाका तर दिसता खंयच खांडेपारान कित्याक आमी तेंचे लोकल आसा खंयच रेंव खांडेपारान चालू ना आतां जर हे कोण सांगता न्ही एविडन्स घेवन फोटो तुमकां जर फोटो कितें धाडला न्ही जाल्यार ते फोटो खंयचे फोटो कितें आसता ते कशें कितें जाता म्हण ते प्रूव करपाक जाय न्ही ताचे म्हणणें बी आहा रोडूय जाता म्हणून न्यू कन्स्ट्रक्शन रोड जाता म्हणून हय तीच आमकां कंप्लेंट येयली तेजें आमी इन्स्पेक्शन करतले गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नैऋत्य तामिळनाडू दर्यादेगे लागसारचे चक्रीवादळ दुबळे जाला. फुडल्या 48 वरांत ते नष्ट जातले, पूण सप्तकाच्या शेवटाक दक्षिण अंदमान दर्यांत उण्या दाबाचो नवो वाठार तयार जावं येता. पूण हाका लागून लेगीत आमचे दर्यादेगे वाठारात पावस पडपाची शक्यताय ना. शेनवारा दीस थंड आनी धुक्यान सुरू जातलो. एक स्फूर्त दिवपी सकाळ अनुभवपाक मेळटली, पूण दनपार लागीं पावतकच उष्ण आनी घुसपागोंदळाची परिस्थिती सोंपतली. दोनूय जिल्ह्यांनी तापमान 34 अंशां मेरेन पावतले. कुपांनी भरिल्ले मळब आनी उण्यांत उणो वारो आशिल्ल्यान दनपारा थोडी भरसण जाणवतली. सांज वेळा मेरेन थंड आनी धुक्याचे हवामान परतून येतले, ताका लागून कांय प्रमाणात सुटका मेळटली. शेनवारा उण्यांत उणें तापमान 23 अंशाचेर पावूं येता. आर्द्रताय उणी जाल्ल्यान ह्या शेनवारा सौम्य हवामान. फुडले 2 दीस मळबात कांय प्रमाणात कुपा. शेनवारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस ते 23 डिग्री सेल्सियस. शेनवारा सकाळी आनी राती धुक्याची परिस्थिती. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.